नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय बांगडे कट केले हे पळयात। हे पळय हाच्या भितर न्ही हे पळय हांगासर हे पळय हे आसता, अशें आसता, हे पळय अशें आसता। हे हाका न्ही तेजे पोटांतले आसता पळय ताका न्ही हे पळय हेका अवणां म्हणटा आमी, अवणां। हे पळय हे हार्ट तेचे बांगड्याचे आनी ते न्ही काडप, क्लीन करप, हे तेजे काडप, ते कशे ते तुमकां दाखयता। हे पळय हे आतां आसा पळय, हे न्ही पट करून कोणाक साफ करूंक कळना। हे पळय ही घाण आसता पळय तेंची ती उडोवप आनी ही घाण आसता हे पळय हे हार्ट हे दवरप, अशें आदोळी कट करप। हे पळय हे हार्ट हे दवरप, काळीज म्हणटा हेका, ते दवरप अशें। आनी हे आसता पळय हांगा मोव मोव केस कशे पळय ते, आनी हे आसता पळय हांगासर कट मारप, कट मारता आं। हे पळय हे पळय कट मारलो। आतां आनी कितें करप, हे अशें दामप, म्हणजे तातूंतली घाण भायर येता। हे पळय आनी ही भायर उडोवप आनी हे न्ही दवरप। हे पळय आनी हे आसा आतां पळय हे सगळे भायर उडोवप। हे इतलोच कुडको तेजो वापरप, कितलो दाखयता। हे पळय हे हार्ट आनी तेजे कुशीक हे पळय केस कशे आसता पळय मोव मोव, आनी हे अर्दे, इतलेच वापरप। आनी हाची न्ही अवणाची भाकरी गोंयान भरपूर फेमस, ती न्ही कोणाक आवडना अशी जायत ना। हे पळय अशें करप आनी हांगा कट मारप, दाखयता कट मारप। हे पळय हे आसा पळय ते भायर उडोवप, हे भांगासले काडले पळय हे भायर उडयले। आनी हे आसा पळय ते दामप, पायप कशे आसता ते दामले काय घाण आयली भितरली, आनी हे दवरप। हे पळय अशें पळय हे हार्ट ते आनी जॉयंट आसता ते, हे पळय हे दवरप। आनी हे न्ही हे पळय हे आसता पळय ते थोडे लोक खाता, थोडे लोक खायना, पण हाची न्ही भाकरी बरी रुचीक जाता आनी ती तुमकां हांव कशी करप ही दाखयता। हे पळय हेका हे पळय बरी दिसता पळय, आनी रुचीक जर सगळीं जाणां खाता, एकदां खाल्ले की ना एका मनशा परत नाका केन्ना म्हणीत ना। आतां ही म्हाजे कडेन अवनां आसा ती सगळीं काडटा आनी मागीर तुमकां धुवन दाखयता। ही आतां अवणां न्ही, अवंगां म्हणटात ती पळय, ही आतां 9 बांगड्याची आसा, इतलीच, पण न्ही ही बरी टेस्टीक आसता। आनी धुता आसतना कशी धुवप, आतां 5-6दां धुली आनी आतां तुमकां फक्त दाखयता। पळय अशी अशी करीत रावप, म्हणजे तातूंतली घाण बीन कितें आसलेली सगळी येता आनी अशी अशी करून न्ही ती तातूंतले हे पळय उदक काडून उडोवप। हे पळय आतां तुमकां साफ करून दाखयले। हे पळय इतलीच 9 हेजी पळय इतलीच जाली। जाली आतां ही तशी भितर कितें घालपाचें तें तुमकां हांव मागीर सांगता। हे पळयात आतां हे क्लीन केल्ली पळय आनी दवरलेली, तांकां एक 15 मिनटां बीन जाले की तेंचे अशें रेड रेड येता उदक, तामशें उदक येता। आनी हे एकदां आतां परत उदकान काडपाचें आनी मागीर वापरपाचें। आनी हे जे आसा न्ही दाखयता, हे पळया हे आसा पळय ते बांगड्याच्या पोटान गाबोळी आसता पळय, ती गाबोळी ही भायर उडयनासतना खावपाची। आनी कोणाक जर आतां हे आवडना तेंच्यांनी खावप ना। हे पळय ह्यो गाबोळ्यो आनी ही अवंगां भितरतली। तुमी कितें म्हणटा तें हांव नको, आमी हेका अशें म्हणटा। आनी आतां कितें करप, हेची भाकरी करप। हेका लागून कितें जाय तें सांगता साहित्य। हे पळय कांदो जाय, आलें, लसूण, हळद, ओली कोथंबीर, मीठ, आनी ही आसा
तांबडी पेस्ट मिरचेची हांवें पेस्ट केली तीच घालता इल्लीशी. आनी हातून न्ही चड तिखट घालप ना, मातशी लायटूच करप. कित्याक तर आमी पोटभर जेवता न्ही, ताच्याच बरोबर ती खाल्ली की ना मागीर थोड्यांक न्ही कचरोन बीन येता म्हणून. ताका लागून ती चड अशी तिखट बीन अशी करप ना, लायटूच करप. आनी कोणाक जर चड तिखट पचता आरोग्याक आपल्या, तर तेंच्यांनी चड तिखट घातल्यार जाता, पण लायट केली की ती खावपाकूय बरी. आनी हे आसा कितें सांग, कोकम म्हणजे आगळो आता तो घालपूच भितर. आनी तुमगेर जर आतां आगळ ना, लिंबू पिळा. लिंबू ना जर मागीर आमटाण इल्ली घाला अशें, पण ती घाला इल्ली. ना जर कितें करा जाणा, आतां तुमगेर बांगडे बीन हाडल्या आनी ते भाजता आसतना आमी हे सगळे घालता पळय, फक्त घालिना कांदो. तेन्ना कितें करप तुमी, तो उरलेलो मसालो आसता पळय तातूंत हें घालप आनी भितर कांदो घालप आनी हो रवो आनी पीठ घालप आनी ताची भाकरी करप अशें. आतां हो रवो घेतला थोडोसो आनी पिठूय घेतला थोडें, हें तांदळाचें पीठ. आतां न्ही आनी हातून घेतलें इल्लें उदक लागतालें न्हू, इल्लेशें तें घेवप. आतां हातून इल्लेशें उदक घालून ही धुता मातशी. हें पळयात, आतां कितें करप, ही आसा ती हातून घालप. आनी हें सगळें साहित्य आसा पळय थोडें थोडेंच घेतलें, कांदो सुद्दां न्ही थोडोच घेवप. हें सगळें भितर घालप. आनी हो आगळ घालप. आनी आगळ ना जर तुमी सोल सुद्दां घातल्यार जाता, बारीक कुडके करून, टेस्ट मातशी बरी येता. आनी सगळें मीठ बीन घातल्या, मिक्स करप आनी उदक घालून तेची भाकरी करता पळय तशी करप. उदक जाय पडलें जाल्यार घालप, कित्याक सांग तातूंत धुताना इल्लें उदक उरलेलें न्हू. पळय बरोबर गुळो जालो पळय, आनी उदकाची गरजूच ना. आतां एक 5 मिनटां हे अशें आसूं न्ही. हें पळयात, आतां हेका 5 मिनटां जालीं आनी हेका मीठ बीन बरें लागलें. आतां कितें करपाचें, हांवें रवो बीन घेतलेलो पळय तातूंतलो इल्लो इल्लो हांवें पयलींच काडून दवरलेलो पळया. जायत पडल्यार घालपाचो, नाजर घालपाचो ना. तशेंच हातून न्ही आतां हें पळय म्हाजें न्ही ते अवनांनी म्हणजे हार्टान बीन ते बांगड्याच्या न्ही उदक धुता आसतना उरलेलें, तेका लागून हें पळय बरोबर जालो गुळो पळया. तुमकां जर आनीक जाय जर घालप, तशेंच रवो आनी पीठ आसा पळय तें ऑप्शनल. म्हणजे कशें, तुमकां आतां रवोच जाय जर तुमी रवोच घालप, किंवा तांदळाचेंच पीठ जाय जर तांदळाचेंच पीठ घालप. आनी कोणाक हातून जर आतां तांबडे घालप ना, मिरची पावडर, तर तेंच्यांनी ग्रीन चिली म्हणजे हिरवी मिरची घातल्यार जाता अशें. आतां कितें करुया, आमी हेचो असो बरो गुळो करुया. आनी तव्यार हें पळय हांवें तापत दवरला तव्यार आनी तेल घातलां मातशें. आतां आमी हो गुळो घालुया ताचेर. हें पळयात, आतां हेचे 2 गुळे केले हांवें. आनी तुमकां जर आतां एकूच भाकरी करपाची जर एकूच गुळो हेचो करून तव्याचेर डायरेक्ट थापपाचो पळय, असो धरपाचो, घातलो. आतां हें मातशें सुकें कशें जालां अशें दिसता न्ही, जर उदक घेवप आनी अशें थापप. आनी हें न्ही भरपूर टेस्टीक आसता. आनी असलो तुमकां व्हिडिओ मेळ्ळा सुद्दां आसूं शकता, पण म्हाका दिसना हें कोणी दाखयला रेसिपी हय कशी. हें पळय आतां दुसरो घालुया. आनी हें न्ही बारीक गॅसीर बरें खरपूस एक भाजपाचें, म्हणजे तेजी टेस्ट आसता पळय ती आनीक बरी येता. आनी एकदां तुमी खाल्लें की ना खायत रावतलीं. आतां ही हें पळया जालें. आतां घातलें न्ही हें, आतां हें बरें भाजूनी बारीक गॅसीरूच. हें पळया, आतां ही न्ही परतुया. कलर बरो आयलो. आनी
हाचेर मातशें तेल सुट्टा, एक चमचो सुमार बारीक. हे पळयात आता दोनूय वाटेन हे पळया बरे खरपूस कलराचे जाले भाजून पळयले. अश्योच भाजपाक जाय ह्यो भाकरी मागीर बऱ्यो लागता टेस्टीक. मुद्दामूच तुम्ही करून पळया. हे पळया तेका हांवें चड पीठ घालूंक ना न्ही म्हणून हे मातशें तुटले, पूण तुटूनी चड म्हाका पीठ नाका आसलें. आता जाले, गॅस बंद करूया. रेडी टू सर्व. हे पळया आता हे दोन्ही भाकरी रेडी टू सर्व केल्या. तेन्ना तुमच्या घरात तुम्ही मुद्दाम असले करून पळया. आणि न्ही थोडो लोक हे बांगड्यातले पोटातले असता पळय तेका गाबोळी म्हणटा, बांगड्याची गाबोळी म्हणटा. आणि थोडे लोक तेका बांगड्याची अवणा म्हणटा. तेन्ना ती काढून तुम्ही नितळ करून अशी मुद्दाम करून खावन पळय आणि म्हाका कॉमेंट्स करून यादीनूच सांगा कशी लागली पळय ती. आणि त्याबरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नका. आणि म्हजो व्हिडिओ तुम्ही म्हजो आवडीन पळयलो आणि पळयताले हांव खरेंच सांगता मनापासून देव बरें करूं.